तुम्ही तेजेर कितें कशें हें करता कित्याक तुमी आजून पासून तेजेर हें कमेंट अजून दिवना पयले आमी कमेंट दिवंक ना नाल्यार आमी तो एस्केलेट चड करूंक ना. तेजें रिजन कितें आहा की जितले आमी तेजेर उलयतले जितले आमी तेजेर डिबेट करतले तितलें तें वाडत वयतलें आनी तें वर्स जातलें. पूण एकूच सांगपाक सोदता सगळ्यांक, तो खंयच्याय रिलीजनाचो जावं, तो हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, मुस्लीम जावं, सगळे जाण आपआपले रिलीजन कितलीं वर्सां जगत आसा आनी ह्या फुडें जगतले. कोणेच दुसऱ्याच्या रिलीजनाचेर कमेंट करचो न्हू. दुसऱ्याक कोणें देव मानपाचो, कोणाक देव मानपाचो, कोणाक देव मानपाचो न्हू हेचेरूय कमेंट जावपाक जायना. कोण कितें खातलो, कोण कितें कपडे घालतलो हेचेरूय कमेंट जावपाक जायना. कित्याक जशें जशें इलेक्शन जाता आमी जाणा की हें जें सिच्युएशन आहा तें टेन्स जायत रावतलें आनी तेकाच लागून एसेंब्लीन पासून जेन्ना मणिपुराचें डिस्कशन जेन्ना मागताले, ऑपोजिशन मागताले, तेजें रिजन हेंच आसलें की हें जें घडना थंय घडटा तें घटना गोंयांत घडपाक जायना. आनी काल जें जालें आनी तें जें आतां सद्या जाता वाडत आहा हें खंय ना खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. हांव दोनूय कम्युनिटीज जे आमचे आसा, हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं, दोगांय कडेन मागता की प्लीज तुमी एक खंयच्याय स्टेटमेंटाक लागून ना जाल्यार एक कितें कोणाचें मन दुखवलां हेका लागून आमी आनीक कोणाक दुखोवचें न्हू. आमी अंडरस्टँड करपाक जाय. आमी कोणाक जर कोणें केला जाल्यार तेका एटलीस्ट चल माफ करपाक जाय आनी आमचें काळीज व्हडलें दवरपाक जाय. पूण हें तितलेंच खरें की ह्या फुडें कोणें असलें करचें न्हू. कित्याक इलेक्शन येता, हेचो मिसयूज जातलो, भोडकोन घालतले, भोडकोन मागीर आनी कितें जातलें. आनी प्रत्येकाचे आपले भावना आसता, प्रत्येकाचे आपले सेंटिमेंट आसता. आमी कोणाकूय देव मानतले, फाल्यां आमी फाल्यां झाडाक देव मानतले, फातराक देव मानतले, आमी कोणाक दर्याक देव मानतले ना आनी कोणाकूय देव मानतले. आनी कोणेच कोणाक आडोवचें न्हू आनी कोणें कोणाक आडोवपाक जायना. हो आमचो फंडमेंटल रायट आसा. आमकां रायट दिला देव, आमकां रायट आसा की आमी कोणाकूय पुसपाक शकता, आमची आस्था कितें आसपाक शकता. पूण हे रिलीजन भितर हाडून ना जाल्यार रिलीजनाच्या प्लेसीर रावन हे जेन्ना स्टेटमेंटां जाता पळय तेन्ना चड प्रॉब्लम जाता. सो स्पेशली जेन्ना खंयचोय तो प्रिस्ट जावं ना तो भटजी जावं नाल्यार मौलाना जावं, जेन्ना रिलीजियस प्लेस आसता, जेन्ना तो रिलीजनान तुमकां तो एक दर्जो दिला, एक तो जागो दिला, त्या जाग्याचो मिसयूज हो जावपाक जायना. खंयच्याच रिलीजनान तो करपाक जायना. कित्याक गोंय आमचें हें कम्युनल हार्मनीक आमी जाणा. पूण आतां जशें गोंयान मायग्रेशन वाडटा तशें कट्टर जे लोक गोंयान येतात ते लोक हांगा भोडकोन घालपाक आमकां फाटीं फुडें सरचें ना. आमी भरपूर शाली मुवमेंट पळयता, भितर मायग्रंट येतात आनी ते भोडकोन घालतात, लोकांक चाळोवन घालतात, लीड घेतात. सो हे खंय ना खंय तरी रॉंग डायरेक्शनान वचपाचो आमकां तरी भंय दिसता. सो हें जावचें न्हू. तुमकां दिसता हे जे पण आतां स्टेटमेंट करता जेन्ना रिलीजियस लिडर्स तुवें म्हणलें पळय रिलीजियस लिडर्स दे हॅव टू ओन्ली हें त्याच पुरतें रावपाचें तेणी हें ते 100% भितर कांयच हें ना. जेन्ना रिलीजियस लिडर कोणूय आसतलो तो खंयच्याय धर्माचो जावं आनी स्पेशली ते रिलीजियस प्लेसीर रावन जेन्ना स्टेटमेंट जाता पळय तेन्ना ते चड इफेक्टीव आसता, तेचो मार आसता पळय तो चड बसता. सो हें जावपाक जायना. तो कोणूय जावं मागीर आनी खंयच्याय रिलीजनाचो जावं. हांव फाल्यां तो जर आमच्या कोणें हिंदूच्या जर कोणें केल्लो जाल्यार हांवूय तेका हेंच एडवायस करपाचो. जर क्रिस्तांवान केला तेकाय तोच एडवायस करता आनी फाल्यां जर मुस्लिमान केल्लो जाल्यार तेकाय तो एडवायस करपाचो. कित्याक एका लिडराक लागून नाल्यार एका मनशाक लागून नाल्यार एका प्रिस्टाक लागून, एका भटजीक लागून नाल्यार एका मौलानाक लागून आयज गोंयची कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जावपाक शकना. आनी कोणें हो प्रयत्नय करचो न्हू आनी तो रिलीजियस प्लेसीचो कोणें मिसयूज करचो न्हू. तुमची पार्टी आहा पळय, तुमी कितें म्हणटा ह्या बाबतींत? तुमची पार्टी एज अ पार्टी RGP ना तेच सांगलें न्हू. एज अ पार्टी आमी इतलेंच म्हणटा की हें जावपाक जायना. कित्याक आमी आयज गोंयकारांक युनायट करपाक वयता आनी हांगा जर आमी हिंदू क्रिस्तांवांक जर परते डिविजन घातलें, आमी जर एकामेक कशें जाता पळय एकदां एक स्टेटमेंट जाता, ते स्टेटमेंटा उपरांत कोणाचे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट जाता, तो आयज वांगडा रावता, वांगडा आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम वांगडा आसता. पूण जेन्ना हो स्टेटमेंट जाता तेन्ना कोण तरी दुखावता आनी मागीर तो दुसऱ्याच्या रिलीजनाचेर अटॅक करता. मागीर तो तुजेर अटॅक, तो तेका आपणाक डिफेंड करपाक तो तेवटेंतल्यान अटॅक करता. म्हणल्यार हें कंटिन्युअस हे अटॅक चालू उरता आनी हें मागीर तुजें एकदा तुजो एड्रिनलायन रश जालो, एकदा तुजें तें रिलीजन तकलेचेर बसलें की मागीर तूं कितें करता आनी कितें ना करता हें तुका खबर नासता. आनी त्या फ्लोन तूं मागीर तुजें रिलेशन तूं ब्रेक करता, तुज्या फ्रेंडांक मागीर तूं हें करता, हर्ट करता. आनी मागीर जेन्ना हें शांत जाता पळय तेन्ना तुका कळटा की आपूण कितें केलें. पूण त्या म्हणसर तें जें कितें हें जावपाक जाय, डॅमेज जावपाक जाय, ती डॅमेज जाल्ली आसता. सो ही डॅमेज जावची न्हू. पूण एक मणिपुरान जें सिच्युएशन आहा तशें गोंयान जावंक शकता? जावपाक 100% शकता. जर जेन्ना विरेश एसेंब्लीन उलयलो तेन्ना मायग्रंटांचे जेन्ना हेचे इल्लीगल कोमदादाचेर, तो तेन्ना तांकां भंय जालो की मायग्रंट चाळोवन येतले नाल्यार आनी कितें जातलो, दंगा जातलो. तो सांताक्रूजचो MLA रुडॉल्फान स्टेटमेंट केलें की आमचे गोंयकार भायर आसा ते सेफ रावपाक जाय, तेंच्या सेफ्टीचेर पडला. म्हणजे हांगा कितें
म्हणजे आयज तसले प्रवृत्तीचे तसले कॅरेक्टराचे लोक तुम्ही गोंयान हाडल्यात, तांकां पोसून दवरल्यात, तांकां इल्लिगल कमदात जागे दिले आनी आयज तांकां भिवन तुम्ही आमकां आयज तुम्ही दामून धरता. म्हणजे तुम्ही आयज हें गोंयान जावपाचें आहा हेंकांय खबर आहा. आनी तुम्ही पयलें आसा हेच्या पयलीं जुवारी नगराचेर जेन्ना रोड तांकां कोविडाक लागून आडोवन दवरलो तेन्ना ते 10,000 लोक कशे भायर सरले. गोंयकार घरान लिपोवन रावलो, गोंयकारान सगळे रूल पाळ्ळे, पूण हे मायग्रंट भायर सरले, दादागिरी करपाक लागले. सो हे 100% गोंयान जावपाचे चान्सीस आसा. सो लोकांनी आमचे हिंदूय भाव जे आसा तांकांय सांगता की जेन्ना असलें कितें स्टेटमेंट जातलें नाल्यार क्रिस्तांव आसता तांकांय सांगता की असली स्टेटमेंटां जातली. कोण तरी भायल्यान येतलो, आयज भायल्यान येवन गोंयान स्थायीक जाला, ते जर तुमकां भोडकोन घालता तुमी भोडकोन वचो नाका. कित्याक तेंच्या राज्यांनी तेंच्या स्टेटीनी हेच चलता, हे गोंयान चलना आनी तांकां हे पळोवपाक जायना. आनी ह्या पॉलिटिकल पार्टीन खूब जाणांक पोसून दवरला, खूब जाणांक ते प्रोटेक्शन दिता, खूब जाणांक ते फुडें काडटा हें करपाक. सो तुमी सेंटिमेंटल जावन तुमी फाल्यां तुमचे इमोशन कंट्रोलान दवरपाक जाय. तुमी रॉंग स्टेप घेवपाक जायना. आनी जाता तितले आमी जो डिवायड करपाचे जे आयज हें चल्ला, प्रयत्न चल्ला, ते प्रयत्न खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी फायनली परत एकदां रिक्वेस्ट करता सगळ्या रिलिजियस लिडरांक, तुमी जे कितें प्रिचींग करता ती बाबा देवाचीच करा, ती एक एनवायरमेंटाची करा, चडान चड तुम्ही गोंयची करा, पूण दुसऱ्याच्या रिलिजनाची करू नाका, नाल्यार दुसऱ्याक कोणाक सकयल उडोवपाक ते करू नाका, दुसऱ्याची मान्यताचेर क्वेश्चन मार्क करपाक करू नाका.